सकाळी मॉर्निंग कॉल येयलो की कलंगूट सायडीन इलिगल फिशींग चलता. सो मागीर आमी आमची पेट्रोलिंग वेसल जाली अलॉंग विथ द कोस्टल पुलीस आनी टोटल 10 बोटी धरल्यो आज आनी आगवाद ते कलंगूट आगवाद सायडीन खंयच्यो बोटी आहे सध्या? थोडी कर्नाटकाच्यो आसा, एक बोट कर्नाटका आनी बाकीच्यो रत्नागिरीच्यो. 17 आज 10 धरल्यो आनी तेजे पयलीं आमी 7 धरलेल्यो मालपेच्यो बोटी. एलईडी फिशींग बी कितें गावल्या भितर? एलईडी लायट्स मेळ्ळ्या पूण आमकां फिशींग एकदा करतना ते धरुना तांकां. हांवें तेंची रापण मारलेली खंय ते धांवपाक बी तांकां चान्स पडोना. रापण मारले म्हणजे ते खंय ते रापण कट करून वचोंक शकना येदी व्हडली म्हणून ते एका जाग्यार घातले आमी. जेन्ना गेले एका जाग्यार आमचो मनीस चडयलो लोक तेंचे मनीस दोग जाण घेतले आमी पेपर घेतले सगळ्या तयात केले. सगळ्यांचे 10 बोटी आसले 10 बोट्यान तयात केले आनी मागीर तांकां आमी भेटून घेवन येयले. 8 दिसांक 500 धरल्या कर्नाटकाच्यो आसल्यो. आयज जवळ जवळ 10 बोटी धरल्या महाराष्ट्राच्यो. ही मोहीम आमची सदांच बोट ना म्हणून येता ते बोट आमची बऱ्यापैकी रिपेर केल्ली आनी बरी आसा. जे सदांच बोटवाल्याचे ट्रेडिशनल फिशरमॅनाचे जे कंप्लेन येताली ही मोहीम आमची चालूच उरतली. आमी सध्या आसा पणजे फिशरी डिपार्टमेंटाची जेटीचेर आनी आतां सध्या एक कारवाई केली ती म्हटल्यार 10 ट्रॉलर बोटी ज्यो एक बोट आहा ती कारवारची इलिगली फिशींग करताली कलंगूट हांगासर आनी दुसऱ्यो आहा त्यो 9 बोटी आहा त्यो रत्नागिरी देवगड सायडीच्यो बोटी आसा इलिगली फिशींग करताले. ताका लागून तेंच्यांनी कारवाय करून धरलेलो आसा आनी थोड्या बोटीन नुस्तें आसा थोड्या बोटीन एलईडी लायटी भितर आसा फिटींग केल्यो नाशिल्ल्यो तेंच्यांनी स्टोरान भितर दवरलेल्यो बट त्यो सद्या सापडले आसा त्यो जप्त केलेल्यो आसा. आनी ही कारवाई ही आयज पर्यंतची सद्याची ह्या वर्साची मोठी कारवाई आसा अशी म्हायती मेळटा. त्या प्रमाणे अश्यो ह्यो इलिगल फिशींग चालूच आसा आनी डिपार्टमेंट जे फिशरीचे आहा ते आपली कारवाई करीत आसा आनी हे जे नुस्तें तांकां सापडल्या ते आतां सांजचे ऑक्शन जातले अशी म्हायती दिलेली आसा. स्टुडंटा खातीर पणजेच्यान रुपेश राव.